क्वॉलिटी सामकी कॉम्प्रोमायज जाता. आतां फाटल्या दिसांनी आमचे कितले एक्सिडेंट जाता त्या रोडाचेर. आतां रोड घायला 2-2 म्हयन्यांनी तेजे फंड पडटात. तसले आतां स्टुडंट आतां स्कुलांनी जावपाक लागले. फॉल सिलींग जालें तेजी क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जाली आसतली आनी ते फॉल सिलींग माकड भितर कितल्यान गेलो ते नोडे आसनाय. सो तें मेंटेनन्साचें तें चलना आसतलें आनी माकडाच्या वेटान ते फॉल सिलींग पडले पूण भुरग्यांचें पडलें. सो आतां भुरगीं शिंकपा वयता थिंगा आतां कितें आतां स्कुलांनी म्हाका दिसता हेल्मेट घालपाक पडलें. रस्त्याचेर घालता तेन्ना आतां स्कुलां भुरग्यांनी हेल्मेट घालपाक वचपाक पडटलें. सो ह्या कॉम्प्रोमायज जाता. सो थिंगा क्वॉलिटी म्हणजे तें इंजिनियरांनी काम आसता बरें तें केलां ना तें मॅटेरियल यूज केलां तें बरें आहा काय ना तें इंजिनियरांनी चोवपाक जाय. नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांकूय तेंची लायफ रिस्काक आसता. आतां 12th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक तें फ्युचरा फाल्यां पर्मनंट ताका इंजरी जाल्यार तेका कोण पोसतलो. भाशेन दुसरीं भुरगीं फाल्यां स्कुलां वचपाचीं तितलीं अशें करून फॉल सिलिंगां पडटा जाल्यार. सो हें गोवमेंटान आनी तशेंच आमची क्वॉलिटी आमची इंजिनियर इन्चार्ज आहा तेमी चोवपाक जाय आनी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक जाय आनी भुरग्यांची सेफ्टी सांबाळपाक जाय. इंडक्शन आशिल्लें तेन्ना आमकां न्यूज मेळ्ळो की सांग्यार हायर सेकंडरी स्कुलान सिलिंगाचो कुडको पडून स्टुडंट्स इंजर्ड जाला म्हणून. इमिजिएटली आमी थंयच्यान भायर सरले आनी हांगा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवन जे पेशंट आसा ताका आमी आज मेळ्ळे आनी ताची वासपूसूय केली. आमचे बरोबर आमदार आशिल्ले आमचे बाकीचे लिडर्सूय आशिल्ले आनी कितें जालें तेंय ताजे कडल्यान मातशी गजाली समजली आमकां. ताजे म्हणण्या प्रमाणे की सिलींग आनी फॉल सिलिंगा भितर गॅपा भितर माकड बसतात. आतां ते सरकारांतले माकड काय खबर ना पूण ते माकडांक लागून तें सिलींग पडलें आनी ते 3-4 भुरग्यांचेर पडलें. शी वॉज अनकॉन्शियस. आतां कॉन्शियसनस आयला ताका आनी ताणें सांगलें अशें मागीर आपल्याक कांय खबर ना म्हणटलें 3 काय 4 भुरग्यांचेर हें सिलींग पडलें सांग्या हायर सेकंडरी गव्हर्मेंट स्कुलाचें आसा त्या स्कुलाचें. ताका लागून आमी तांचे सद्या कंडिशन कशें आसा त्या भुरग्याचें तुमचे? शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन रायट नाव. आत्तां ताका म्हणजे 1 अर्द वर पावून वर जालें शी इज गेन कॉन्शियसनेस. सर लायिल्ले आसा ताका मेडिसिनूय चालू आसा. शील बी कॅप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एज फार एज डॉक्टर टोल्ड आसा. पोलीसवाला ताका पळयतले म्हणून आनी मागीर डिसिजन घेतलें डिस्चार्ज करपाचें काय कंटिन्यू करता. जर इंटरनल कितें आसा तें अजून कांय ताका खबर ना. सो दे वील फिगर दॅट आउट. सो अशें ताका सांगलां आनी देन डिसिजन वील बी टेकन बाय टुमॉरो वॉट वील बी द फर्दर कोर्स ऑफ मेडिकेशन. रुरल एरिये भितर अशीं जीं स्कुलां आसा ती चलपाची कंडिशनानूच ना पूण सरकारान दक्कल स्टार्ट करता तशी करून चलयता आनी असली परिस्थिती घडटा. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय प्रत्येक पावंड्यार सरकार फेल जाल्लो आसा. एज्युकेशन आसूं, हेल्थ आसूं, रस्ते बेसीक गरजो, उदक आसूं, एम्प्लॉयमेंट अशें प्रत्येक पावंड्यार फेल जाल्लो आसा. पूण स्कूल म्हणल्यार हांव सदांच सांगता हांव एक शाळेंतल्यान शिक्षणांतल्यान घडिल्लो भुरगो. आमच्या वेळार जी प्रायमरी शाळा मेर्शें आशिल्ली ताची परिस्थिती आज अशी आसा की ताजेय सिलींग पडटा तशीच थंय स्कूल चलता. सरकारी प्राथमीक शाळा मेर्शें अशी चिमलाय परिस्थिती ती जाल्यार कालापुराची तर सांगपाची गरज ना. आज काल आमी पळयलें कोणाचे तकले भुरग्याचेर सिलींग फॅन पडलो. आज सिलींग पडलें म्हणजे सरकार कितें खेळ करता भुरग्यांचे कडेन आनी गोंयच्या फ्युचरा कडेन हें आमकां समजना. लकीली शी सर्वायव्ड. इमॅजीन ते भुरगे कोणाचे तरी ताचे तकलेर हें पडून पर्मनंट इंजरी जाल्ली कितें जाल्ली सगळीं भुरगे ताजो फ्युचर कितें. तर सरकार खंय ना खंय तरी करप्शनाच्या निमतान आज जो खेळी करता ती खेळी म्हाका त्या सरकारान जी चलयल्या ती खंय ना खंय तरी बंद जावची पडटली. सरकार कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लेम केलो म्हणून जायना. काल सरकार म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक अरे कॉन्ट्रॅक्टराचेर वयर दवरपा PWD इंजिनियर ना तुमचे GSIDचे जे इंजिनियर्स ना जाणी हें पळोवंक जाय आशिल्लें. आज आमचे आमदार जेन्ना आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रोग्रेसाची कामां करता जी करतात स्वता वचून पळयतात कशें चल्लां तें लक्ष दवरपाचें. जो स्थानीक आमदार जो इंजिनियर्स आसा हे रिस्पॉन्सिबल आसा तितलेंच जितलो की तो कॉन्ट्रॅक्टर. क्वॉलिटी ऑफ वर्क कॅन बी कॉम्प्रोमायज बिकॉज 40% जालां म्हणून सांगता. आतांचे कॉन्ट्रॅक्टर हांव तेसो उलयतालो कोण पावलो आमी कामाक घेवपाची गोंय सरकारची बंद केल्या. 30% 40% दिवचे पडटा म्हणपालो कमिशनर. कशें दितले? मंत्र्याक सेपरेट, आमदाराक सेपरेट, मागीर तांचो लोकल लिडर येता कांय नाही जाल्यार. तर म्हणजे हे सगळे परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सरकार हो कमिशनाचो सरकार जालो अशें दिसता. आनी ताजो प्रत्येक आज आमी पळयलो तो सिलिंगां पडटा. इमॅजीन कर आमी त्या दिसा आनी खंय तरी गेले कोडार गेल्ले. कोडार आमी जेन्ना IIT ओपन करपाक गेल्ले पयलीं तेन्ना म्हाका दिसता आमचे कोडाराक आमकां थंयच्या लोकांक जाणां बालवाडीची परिस्थिती म्हणपाक सारकी ना. म्हणजे बेसीक नेसेसिटी ऑफ स्कूल्स इफ गव्हर्मेंट इज फेलिंग. आय डोंट नो वेर गोवन शूड लूक एट.